सोत मानता देवा सोरपोतेदार बापा स्वर्गारात मेणमेचार वसणारा आणि जेजू क्रिस्त आताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावर वीक गरबेक सांबाळलो आगपार मारे तांय सोलमलो पोसला ताका तांणी कोस सोसले ताका गुडसाळ जोडलो तो मेलो आनी ताका आणखी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेन्नांतलो जिवो जालो स्वर्गात चडलो सोरपोतेदार बापाच्या जुव्याक बसला तुई त्या शिव्यान मेळची मुसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्ताचे एकतार पातकाचे बोगसणेक कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावन तुझे रायज आमकां येवन तुजी खोशी सदगार जाता तशीच संवसारान जावन आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कोल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडयो देनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटुंब बोलले स्वरेस पोस्ट ताय स्त्रेमध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू माईक मरे देवाचे माये आमा अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कुटुंब बोलले स्वरेस पोस्ट ताय स्त्रेमध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू माईक मरे देवाचे माये आमा अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कुटुंब बोलले स्वरेस पोस्ट ताय स्त्रेमध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू माईक मरे देवाचे माये आमा अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. नियाल्या आयच्या दिसाचो संतोसाचो मिस्तेर पयलो मिस्तेर बोडव्याक गाबरेल्यान अंकवार मोरे खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसवेंत येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गुरबेस जाली. आमचे पाप साहेब बिस्मे साहेब आनी आमच्या लाडनिक्याच्या उल्याक कान दिवंक उपास मागणे करूंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिस्तारांत मारयाचो आदार मागुया. आमचे बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावन आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कोल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडयो देनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटुंब बोलले स्वरेस पोस्ट तायस उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू मायन मरे देवाचे माये आमा अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कुटुंब बोलले स्वरेस पोस्ट तायस उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू मायन मरे देवाचे माये आमा अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कुटुंब बोलले स्वरेस पोस्ट तायस उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू मायन मरे देवाचे माये आमा अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कुटुंब बोलले स्वरेस पोस्ट तायस उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू मायन मरे देवाचे माये आमा अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कुटुंब बोलले स्वरेस पोस्ट तायस उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू मायन मरे देवाचे माये आमा अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कुटुंब बोलले स्वरेस पोस्ट तायस उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू मायन मरे देवाचे माये आमा अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. मान मरे कुटुंब बोलले स्वरेस पोस्ट तायस उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू मायन मरे देवाचे माये आमा अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कुटुंब बोलले स्वरेस पोस्ट तायस उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू मायन मरे देवाचे माये आमा अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कुटुंब बोलले स्वरेस पोस्ट तायस उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू मायन मरे देवाचे माये आमा अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे तायस उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू मायन मरे देवाचे माये आमा अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हो म्हजे सगळो आमकां निवार आमकां एमकणांतल्या अवजातली
व्हड सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरूंचो आसलोल्या. दुसरो मिस्तेर आंकवार मरे गोरबेस्त आसतना सांता इजाबेल आपल्या मावशी भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. क्रिस्तीचेर जी कितें आड जाता तांचेर आमी झुजून आमचो तालो उबारून आमचे दायज आमी सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण ह्या मिस्तेरान आमी मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी आनी आमचे चुकिल्लें बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पुंडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो सोपो जेजू. मागीर रे देवाचे माय आमप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो सोपो जेजू. मागीर रे देवाचे माय आमप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो सोपो जेजू. मागीर रे देवाचे माय आमप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो सोपो जेजू. मागीर रे देवाचे माय आमप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो सोपो जेजू. मागीर रे देवाचे माय आमप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो सोपो जेजू. मागीर रे देवाचे माय आमप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो सोपो जेजू. मागीर रे देवाचे माय आमप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो सोपो जेजू. मागीर रे देवाचे माय आमप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो सोपो जेजू. मागीर रे देवाचे माय आमप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा उसऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो सोपो जेजू. मागीर रे देवाचे माय आमप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच आतां काल आमेन. हो म्हजे सगळो आमकां निवार आमकां एमकणांतल्या उचारनी व्हड सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरूंचो आसलोल्या. तिसरो मिस्तेर आंकवार मरे बालक जेजू बेला शारान गोरव्याच्या गोट्यान मोनजाती मोदें परजोड जाली. आमच्या गोंयांत जायतीं भाव भयणां आमचें गोंय सांबाळूंक वावर कोत्ता. आमी आदार दिवंक आनी आमच्या दोर्याक झाडां जमीन राखूंक आमकां बापाचो आदार ह्या मिस्तेरान मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या इस्कोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पळयवदा नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय सा उस्त्रे मध्ये तू सुदव आनी सुदय तुजो पूत जेजू. बायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय सा उस्त्रे मध्ये तू सुदव आनी सुदय तुजो पूत जेजू. बायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय सा उस्त्रे मध्ये तू सुदव आनी सुदय तुजो पूत जेजू. बायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
Aman mre kutrem bolole sores pojitaisa ostremode tu sudo ani sudoi tuza put Jesu. Main Maria असे माये आम्हा अभ्यागाची नदी कोर आता आमच्या मनाच्या लारामेन Aman mre kutrem bolole sores pojitaisa ostremode tu sudo ani sudoi tuza put Jesu. Main Maria असे माये आम्हा अभ्यागाची नदी कोर आता आमच्या मनाच्या लारामेन Aman mre kutrem bolole sores pojitaisa ostremode tu sudo ani sudoi tuza put Jesu. Main Maria असे माये आम्हा अभ्यागाची नदी कोर आता आमच्या मनाच्या लारामेन Naman mre kutrem bolole sores pojitaisa ostremode tu sudo ani sudoi tuza put Jesu. Main Maria असे माये आम्हा अभ्यागाची नदी कोर आता आमच्या मनाच्या लारामेन Naman mre kutrem bolole sores pojitaisa ostremode tu sudo ani sudoi tuza put Jesu. Main Maria असे माये आम्हा अभ्यागाची नदी कोर आता आमच्या मनाच्या लारामेन Naman mre kutrem bolole sores pojitaisa ostremode tu sudo ani sudoi tuza put Jesu. Main Maria असे माये आम्हा अभ्यागाची नदी कोर आता आमच्या मनाच्या लारामेन Naman mre kutrem bolole sores pojitaisa ostremode tu sudo ani sudoi tuza put Jesu. Main Maria असे माये आम्हा अभ्यागाची नदी कोर आता आमच्या मनाच्या लारामेन Moima papa putak ani povit atmya. आधी आता आणि सदा कालामेन अमो जेसोप गो सामका निवार आमकां आमकळांतल्या औषधांनी वर सरकार सगळ्या अटम्याक बोकरूंचो असलोल्या चवथो मिस्तेर आंकवान मरे बालक जेजू वेलो आनी पेटयल्यो देव तेंपलांत आनी ताका सांत सिमावाच्या हातान दिलो. पिडेंत आसतल्या भाव भयणाक बोव करून झुजा झगडी जावन कोश्ट दुकांत आसतल्या पेकोनीची कुडीची तशीच मनाची शांती फावो कोर म्हूण ह्या मिस्तेरान आमी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पविसाव तुझें राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपवटो इग्रायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणे पुंजू नाका पूण वायट्यांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मलाले सर्वेस पोच तायसा ओसरा मोदेन सोदो आनी सोदो सोपो जेजू बायगेत मरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलाले सर्वेस पोच तायसा ओसरा मोदेन सोदो आनी सोदो सोपो जेजू बायगेत मरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलाले सर्वेस पोच तायसा ओसरा मोदेन सोदो आनी सोदो सोपो जेजू बायगेत मरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलाले सर्वेस पोच तायसा ओसरा मोदेन सोदो आनी सोदो सोपो जेजू बायगेत मरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलाले सर्वेस पोच तायसा ओसरा मोदेन सोदो आनी सोदो सोपो जेजू बायगेत मरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलाले सर्वेस पोच तायसा ओसरा मोदेन सोदो आनी सोदो सोपो जेजू बायगेत मरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलाले सर्वेस पोच तायसा ओसरा मोदेन सोदो आनी सोदो सोपो जेजू बायगेत मरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलाले सर्वेस पोच तायसा ओसरा मोदेन सोदो आनी सोदो सोपो जेजू बायगेत मरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलाले सर्वेस पोच तायसा ओसरा मोदेन सोदो आनी सोदो सोपो जेजू बायगेत मरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलाले सर्वेस पोच तायसा ओसरा मोदेन सोदो आनी सोदो सोपो जेजू बायगेत मरे देवाचे माय आमा पिया खातीर विनंती कोर
आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच काल आमेन. होमोचे सगळो सामका निवार आमकां एमकणाच्या उशातली वॉट सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरांचो आसवाल्या. पांचवो मिस्तेर पोरव्याच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू देव टेंपलान मेलो. आयज आमचो पाद्री विगार फादर बॉलमॅक्स आपल्या लाडणीपणाची 19 वर्सां समोर उरता. देवान ताका सदांच राखूंक आनी बरे भलायकेन सांबाळूंक ताच्या वावऱ्याचेर आशिर्वाद घालूंक ताचे आनी ताचे फामली पासत ह्या मिस्तेरांत आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावन. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलाल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पळयव देनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटप्रेम बोलले सोरेस पोज तायसा उस्त्रे मध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटप्रेम बोलले सोरेस पोज तायसा उस्त्रे मध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटप्रेम बोलले सोरेस पोज तायसा उस्त्रे मध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटप्रेम बोलले सोरेस पोज तायसा उस्त्रे मध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटप्रेम बोलले सोरेस पोज तायसा उस्त्रे मध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटप्रेम बोलले सोरेस पोज तायसा उस्त्रे मध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटप्रेम बोलले सोरेस पोज तायसा उस्त्रे मध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटप्रेम बोलले सोरेस पोज तायसा उस्त्रे मध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटप्रेम बोलले सोरेस पोज तायसा उस्त्रे मध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटप्रेम बोलले सोरेस पोज तायसा उस्त्रे मध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. होमोचे सगळो सामका निवार आमकां एमकणांतल्या उशातली वॉट सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरांचो आसवाल्या. नमान आनी तुझी माय तूच आमची जिवेत अमृत आनी परवसो आमी पोटीची विची बालका तुका ओला मारता. या तुकाच्या कोणा सुस्का सोडून रडून करून माय तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्या शर्यतनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाले आमकां तुला बकवार मारी हे पडे सापरास पूजे जेजू आमकां दाखय. देवाची मी आमच्या खातीर माग जेजू क्रिस्तान बासाला आमकां पावस जावचो. पाप साहेबाची इंतेसा पासत आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें रायज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावन. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलाल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पळयव देनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटप्रेम बोलले सोरेस पोज तायसा उस्त्रे मध्ये तू सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्यागाची नदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. गाळून घेवया A15 पेज नंबर 7 A15.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू करपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता स्टीवन फेर्नांडीस. आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तें साव देवाक दिनवासून भेटयता डिक्सन कॉस्ता. आपल्या जल्माच्या दिसाक ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज कॉस्तान्सियो आनी नेल्सी गुदिनो आपल्या लग्नाची 40 वर्सां मनयतात. तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक तांच्या गोराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी आयज 30 ऑक्टोबराची म्हज्या ऑर्डिनेशनाचो दीस आनी म्हजे बरोबर आनीक 8 जाण म्हजे सांगाती यादनीक. फादर एशली आल्फॉन्सो, तो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर राशॉल सेमिनरी. फादर मारियो कॉस्ता, पॅरिश प्रिस्ट कारांबोली. फादर इजिडोर डायस, पॅरिश प्रिस्ट काणकोणा. फादर सांतान डिसुजा, पॅरिश प्रिस्ट गालचीबागा. फादर मार्सिलिनो डिसुजा, पॅरिश प्रिस्ट वागातोर. फादर कायतानो दोरादो, पॅरिश प्रिस्ट बिचोली. फादर सावियो फेर्नांडीस, एक्झिक्युटिव्ह सेक्रेटरी ऑफ काउन्सिल फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस. आनी फादर जॉर्ज फेर्नांडीस, डायरेक्टर ऑफ ले अपॉस्टलेट. आनीक नवो हांव फादर बॉलमॅक्स पेरेरा, पॅरिश प्रिस्ट ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च चिकाली. आमचे पासत खेरीत भाशेन देवाक दिनवासचे आनीक आमचे पासत मागात म्हूण तुमकां विनंती करता. आयज ह्या दिसाक देवाक आर्गां दिता. म्हज्या आवय बापाय पासत, म्हज्या घोराब्या पासत, जाणी म्हाका ह्या वावरा पासत भेटयलो. तशेंच सगळीं जाणां जांकां हांव मेळ्ळां, जांचे बरोबर हांव वाडलां आनी जांच्या जिविता वरवीं म्हजें यादनीकपणान जायतें बरेंपण हांवें जोडलां. तुमचे पासत खेरीत भाशेन देवाक आर्गां दिता. तुमच्या वावराचेर, तुमच्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, देवाचें देणें आमकां सदांच फुकट. आनी हें देणें जो कोण घेता ताका तो आनिकूय आशिर्वादान भरता. आनी हें देवाचें देणें जो कोण नाकारता ताका आशिर्वाद आसा तेय ना जाता. जाल्यार जायते पावटी देव आमकां दिता तें आमी घडे कुशीन दवरलां, कित्याक कायदे पाडपाक पडटात. व जायते पावटी कायद्यांक आमी चड मोल दिलां आनी देवाचे कृपेक आनी देवाच्या देण्यांक उणें मोल दिलां. असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. म्हज्या यादनीकपणान म्हजे असोक्तायो सगल्यो देवाच्या हातान घालता आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारता. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायटादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा, तुज्या मागलोल्याच्या सासणीक यादनीकपणान वांटो घेवंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका तुजो यादनीक जावंक वेंचून काडलोय.
आनी तुजे पवित्र सभेचे सेवेक म्हाका नेमलोय. धीरान आनी दुलोबायेन शुभ वर्तमान परगट करूंक आनी सोडवणीच्या गुटांचो विस्वासी मुणयारी जावंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. आमेन. भाग्योत पावलोन रोमकाराक बरयल्ले चिटीवेले वाचप. बा भयणानो, आमकां कायदे आसात कोरे, पूण मासा रोगता पोरमणे आमी जिवची म्हूण आमकां मासा रोगताताय कायदो ना. मासा रोगता पोरमणे जेशीत जाल्यार तुमी मोत्तेल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोरन्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतलीं. देवाचो आत्मो चलयतात तितलीं देवाची भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावटी भिरांतीन बोरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करतात तो आत्मो. तो आमकां आबा मुणगे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशीं आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. म्हणटोच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता. होय, दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयणां क्रिस्ताची. ताचे बरोबर मोहिमेवंत जातोल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमकां कोश्ट मात सोसूंक जाय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. पोतून म्हणुया. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उठ देवा, तुजे सृश्टीचो दुस्पोट कोर. तुज्या दुस्मानाक तुज्या मुखार धांवडाय. पूण बऱ्या मनशाक देवा मुखार संतोसतात. आंदोंदान मुरगोडटात, गायतात, नाचतात. जबाब. देवा आमच्याच हातांत आसा आमचें तारण. आमचें पवित्र घरांत रावता तो देव. अनाथ भुरग्याचो बापूय आनी विधवाचो आस्कारी. एकसुऱ्यांक देव बिराडाक एक गोर दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. जबाब. आमच्या देवाच्याच हातांत आसा आमचें तारण. दिसान दीस निरोंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूट. जबाब. आमच्याच देवाच्याच हातांत आसा आमचें तारण. उद्गार. सोम्या तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोली कोर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जुदेवांच्या एका देवस्थानान एका सोनवारा दिसा शिकोवन दितालो. 18 वर्सां देंवचारान वायटाकान केल्ली तसली एक बायल थंय आसली.
ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उखलून नीट रावूंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपोवन हाडून म्हणलें, आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण सोनवारा दिसा जेजून पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो, वावर करूंक 6 दीस आसात, त्या दिसांनी येयात आनी बरीं जावन वचात, न्हय सोनवारा दिसा. परती पाडून सोमयान ताका म्हणलें, आरे धोंग्यानो, तुमचे भितरलो जोण एकलो दावणेक बांदलेल्या आपल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरना. तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले हे अब्रामाचे धुवेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली. अशें तो म्हणटा आसतना सगल्या ताच्या दुस्मानांक लज जाली. पूण ताच्यो अजापांच्यो करण्यो पळोवन सगल्या लोकांक मोठी खोस जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना उलयता आनी जेजू जेन्ना वेगवेगळ्यो करण्यो करता तेन्ना आयची निमणी वड शुभ वर्तमानाची आमी आयकल्या ताच्या सगल्या दुस्मानांक लज जाली आनी सगल्या लोकांक ताच्यो करण्यो पळोवन मोठी खोस जाली. आमचे मुखार वा आमचे बराबर कोणूय कितें करता जाल्यार आमकां 2 वस्तू घडूंक शकता. एक वाटेन लज जावपाक शकता व एक वाटेन खोस जावपाक शकता. कितें आमकां जावचें तें आमी जण एकल्यान वेंचून काडपाक जाय. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज संवसारान बरें करपी जायते मनीस आसात. जरूय आमी म्हणटा हो संवसार पाड, ह्या संवसारान वायट आसा, पातोक आसा. होय आसा, संवसारान वायट तरेचे मनीस आसात. पूण ह्या संवसारान बरे मनीसूय आसात आनी देव तांकां आपणाक जाय तेन्ना वेळा वेळार काळार आमचे पासत धाडटा. आनी ते मनीस जेन्ना बरें करतात तेन्ना आमकां ही मोठी खोस जावपाचे जरी तर आमकां भाग मेळ्ळें जाल्यार आमी खरेंच सुभागी. पूण जरी तर कोणूय कितें बरें करता, आमचे दोळे फुट्टात, आमच्यान पळोवंक जायना वो आमी कसल्योय ना जाल्यार कसल्योय चुकी तातूंतल्यो काडीत रावता जाल्यार ती आमकां लजेची गजाल. जेजू जेन्ना संवसारांत आयला तेन्ना आमकां सगल्यांक सोडवण दिवंक, आनी ही सोडवण सगळे तरेची, आत्मीक सोडवण तशेंच आमचे कुडीची सोडवण. जशे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता ही 18 वर्सां पोंगी जाल्ली वस्तरी आपले कुडीचे असोक्तायेन व कुडीचे पिडेन कश्टवताली आनी जेजू तिका ह्या कोश्टांतलो हे पिडेंतलो निवारता. भाव भयणीनो, ही सोडवण कुडीची खरी, पूण पयले सुवातेर ताका ओत्मीक सोडवण आसा. हे वस्तरेक ही ओत्मीक सुटका जेजू फावो करता. आयचे पयल्या वाचपान आमी आयकलां बागेवन पावलू चीट बरोवन रोमकारांक उगडास करता की कायदे आसात, हे कायदे आसात ते आमी पाळपाक जाय, पूण ह्या कायद्यांत आमी बांदून रावंक जायना. कित्याक व्हडलो कायदो आसा तो ओत्मीक कायदो. ह्या संवसाराचे कायदे, कुडीचे कायदे आसात ते पाळपाक जायच, पूण ओत्मीक कायदो जरी तर आमी सोडटा जाल्यार आमच्या कुडीक व ह्या संवसाराचे कायदे आसात तांकां व तातूंतूच आमकां आडकोडी येवपाक शकता. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां आमी कृपा मागुया. देव आमकां जायतीं बरेपणां दिता, ती पळोवपाक दिसाच्या दिसाक आमचे दोळे उक्ते जावंक जाय. दुबाविरेत जायते तरेचे वायट व जायते तरेच्यो आडकोडी आमकां मेळटातूच. हांव यादनीक जाल्यार आतां 19 वर्सां जालीं आनी ह्या 19 वर्सांनी जायते तरेच्यो वस्तू पळयल्यात, जायते तरेच्यो वस्तू भोगल्यात, अणभवल्यात. पूण ह्या सगळ्यान देवाची कृपा जी बराबर आसा ती कृपा आसा तेन्ना उरलेलें कितेंच व्हडलेंशें दिसना. भोव करून ज्यो आडकोडी येतात वो कोण त्रास करतात वो कोण खबरो करतात हें सगळें सेकेंडरी जाता.
जेन्ना म्हजी नदर देव म्हाका दिता दिसाच्या दिसाक करपा ताचेर आसा. देव म्हाका दिता जायतीं बरेपणां म्हाका फावो न्हय, म्हजे असोक्तायेन म्हाका जाय त्यो वस्तू फावो न्हय. थोडे पावटी समजून हांवें कशें जालें, पूण जाता, घडटा. कित्याक देव आपणे वेंचून काडलेल्यांक सदांच बरेपणां दिता, राखता, सांबाळटा. जी कोण देवाच्या एक कुरपेक, देवाच्या देण्यांक जबाब दितात, दोज हू रिस्पॉन्ड पॉझिटिव्हली, तांकां देव केन्नाच सोडिना. हें म्हज्यान आयज म्हज्या ह्या याज्ञिकपणाच्या दिसाक विस्वासान आनी कॉन्फिडेंटली सांगपाक जाता. तर भाव भयणीनो, देव जरी तर आमचो इतलो मोग करता, सगल्या वेळार आमकां राखता, सांबाळटा, आनीक वेळाच्या वेळार आमकां जें कितें गरज तें दिता, त्या त्या मनशांक आमचे पासत पाठयता, जाल्यार आमी उपकारी जावंक गरज. आनी ह्याच उपकारी मनान जेन्ना हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता, एका याज्ञिकाच्या हातान खरो जिवो जेजू ह्या आल्ताराचेर आजीर जाता, ताका बगूंक, ताका अणभवूंक. आनी ताका अणभवप म्हणल्यार हेर सगल्यो ज्यो वस्तू आसात जे आमकां सतायतात वा आमकां डिस्टर्ब करतात, आमकां टेन्शन दितात, ह्यो सगल्यो ह्या आल्ताराचेर आमी घालता तेन्ना त्योच बदलून दिसाच्या दिसाक जेजू आमकां दिता. तर हे मिसाचे भेटेन हीच कृपा आमकां मागुया, सगल्या देण्या पासत ताका आर्गां दिवया, आनीक आमी सदांच देवाची देणी मोगान घेतल्या आनी ह्या देण्या वरवीं आमी दुसऱ्यांकूय बरेपण दितल्या. ओमनीच्यो ह्या आयचे मिसाचे भेटेन करुया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, ह्या दिसा घेतिल्ल्या म्हज्या याज्ञिकपणा पासत म्हज्या भावा भयणी बरोबर काळजांत तावन तुका दिनवासता आनी हो वाखाणणेचो योद्न तुका भेटयता. तुजो याज्ञीक जावंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका आपयलाय. फावो ते परी तुजी सेवा करूंक तूंच म्हाका चलय आनी तुजे पवित्र सभेन तुज्या सेवकाची संख्या वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतलीं आमकां सडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली
आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Sorgani संसार बदल्यात तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गुटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाल्सींतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण पुरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्यांची दया करून आमी मागता. आयचे दिसाक जल्माचो दीस समरमतात. आयचे दिसाक आपलो लग्नीक वार्षिक दीस समरमता. आयचे दिसा यादनिकाची मागणी किरीत भाशेन आपलो वार्षिक दीस समरमता. ह्या सगल्या आमच्या यादनिकाचो आमी उगडास करता. किरीत भाशेन आमचो पादविगाराच्या दिसाक आपले 19 वर्सां यादनिकाची मागणेची उगडास करता. किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगातीत सपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदूतान सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा
सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. देवान आमकां जायतीं देणी दिल्यान आनी तो आमकां सोडयता. ताका आर्गां दिवया सगल्या देण्या पासत आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगल्या वस्तूंत हांव सगल्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका आमी दिनवासूया. आयच्या दिसा सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता तांचेय पासत आमी मागुया. दाबोली मिलाग्रीन डिसुजा, होली क्रॉस निनेट क्वाद्रूस, देवसाग्रान फ्रांसीस फेर्नांडीस, रिजना मुंदी जेराल्ड डिमेलो, आल्तो चिकाली डॉमिनिक फेर्नांडीस, आल्तो दाबोली एंड्रू पेरेरा. सायबीण मांयचे मजतीन ह्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया आनी आमची जण एकल्याची आमची दिनवासणेची मागणी आमी जेजू कोगीच रावन उबारुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें म्हाका तुजो यादनीक केलोय त्या दिसाचो दिनवाशी काळजान उगडास करून हो भावार्थाचो गूट हांवें संतोशान समोरमला आनी परगोटला. तो गूट म्हज्या जिविताची चालीन स्वतान पाडूंक आनी हे पोरी दिसान दीस ओदीक जेजू सारको हांव जावंक हेच मिसाचे समोरमणीन म्हाका कृपा मेळूं. हें वर्तें देणें बापा म्हज्या भावा भयणी बरोबर नम्रतायेन आनी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाक हे मिसाचे भेटेन येवन म्हजे पासत मागलें. खेरीत दिनवास म्हज्या यादनीकपणान तुमी सांगात दितात त्या पासत म्हज्या पातकुराक फादर पिटराक म्हजे दिनवास ह्या म्हज्या यादनीकपणान जाय तो ताचो सांगात म्हाका मेळटा. तशेंच हेर सगलीं आयज पयस रावन हो जी मिनिस्ट्री हांव करतां, जो वावर हांव करतां, तातूंत वेगवेगळे तरेन जी मिसळ जाल्लीं आसा तांकां सगल्यांक म्हजे दिनवास आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर हांव मागतां. आयज परिशदेचे मागणें करुया बराबर. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार आजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी ओसोक आनी पातकी आमकां घुसपा गुंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कन्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलूंक करूंक दिवं नाका. तुजे सवें आमचो एकचार दिसूं. अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सरशिल्लीं कडसरां जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनांक. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95. F20. संसार